पिळगाव गिमोणे वाठारांत साई भक्तांनी अखिल गोमंतक साई सेवा मंडळाच्या सांगातान साई चरित्राचे वाचन केले। भाविकांनी दिंडी घालून उमेद भागयली। अखिल गोमंतक साई सेवा मंडळ आणि पिळगाव साई परिवारा वतीन गिमोणे पिळगावांत साई चरित्राचे वाचन आयोजित केले। कार्यावळीच्या निमाण्या दिसा चरित्राची समाप्ती रघुनाथ देवळान जाली। व्हडा प्रमाणात लोक दिंडीत वांटेकार जाले। अखिल गोय साई सेवा मंडळाचो अध्यक्ष राजू कळंगुटकारान कार्यावळीची माहिती दिल्या। आयज हांगा पिळगांव हांव खरें लकी म्हणटा, कित्याक पिळगांव सारक्या गांवांत साईबाबाचें म्हणजे गोंयान पयलें साईबाबा देवूळ हांगा आसा। आनी आयज ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी प्रत्येक घरोघरी वाचन चालू आसलें साई सच्चरित्राचें। तेन्ना हे सगळे भावीक आमचे एकठांय जावन हे सगळे करताले। ह्या वाड्यावयली पंचूय आसा हांगा, हे सगळ्यांनी मेळून हांगा आयज 52 अध्याय 52 अध्याय कंप्लीट केल्या। आनी आयज तेजो 53वा अध्याय म्हणजे समापन दिवस हांगा आयज तेंच्या रामाच्या मंदिरान दवरला। तर आयज हे गार्सो सुर्लीकर जे आसा हे म्हणजे खूब हितून सेवा दिता आनी बरे उमेदीन, आनी तेंचे जे वांगडी आसा जावं दिगंबर, संतोष गोवेकर, थोड्यांची नांवां येयना, जावं साजू, मागीर श्रीकांत, हे जे आसा कोण कोण ते सगळ्यांनी तांकां बरो सपोर्ट दिला आनी हें वाचन बरें फुडें हाडलें। आनी आयज कंप्लीट आयज तेजो शेवटचो दिवस आसा। ह्यान फुडेंय बीन अशें चालू उरतलें आनी हेचो लाभ सगळ्या साई सेवकांक साई परिवारांक हेचो मेळ्ळो आसा। आनी अशेंच तेणी ही सेवा आयज तेजे रिटायर जावन ते कितले वर्सां जालीं, 4 वर्सां रिटायर जावन जालें तांकां, पूण आयजूय ते भुरगेच आहा, यंग आहा सारके आनी तितलेच उमेदीन सेवा करता। तर तेंचे कडल्यान आमकां खुबशें शिकोवंक मेळटा, कित्याक ते इतले रिटायर जावन पासून ती ही सेवा तेंच्यानी चालू दवरल्या, हें आमकां खूब शिकपा सारकें आसा। आख्ख्या गोंयान हे जे आयज अखिल गोमंतक गोंयच्या भायरूय आसा आनी खुबशे प्रोग्राम आमच्या भायरूय जाता, गोंयच्या भायरूय जाता, लखनौ जावं हुबळी, आमच्या अयोध्या, काशी, जावं सगळ्याक आमी साई परिवार वचून येयल्या। हो प्रोग्राम हितून खुबशे आमी भायर वचूनय खुबशे साई परिवारा कडल्यान आमी जे कोण साई सेवक आहा तेजे कडल्यान आमी खुबशे कितें शिकल्या आनी आजुनूय शिकताय बीन। आनी मेन म्हटल्यार आयज जो येदो व्हडलो सगळो अरेंजमेंट केला घरचे भयेन जावं तेजे वांगडच्या सगळ्यांनी, तांकां लागून चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आयज हांगा पिळगांव सारक्या गांवांत आयज तेजी म्हणजे तो समाप्ती करता आयज। आनी ही जी कमिटी आसा हांगा म्हणजे रामाचे देवळांतली, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी ही जी आमकां सेवा दिल्या हांगा, ताका लागून तांकां चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा। जय साईराम। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।